जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका गे तुज्या पातळ दोयाराया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोयेन तुज्या. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसल्याक थावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळे घडले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद तांचे लागीं सरोन तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावन ताच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली आनी ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओपास नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे परचे मुखार कोरण्यांनी कसो उतरांनी प्रवादेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार खिलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडच्या आदीं ताचे समाधीशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परतून येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, कितले म्हूण घोलये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सत मानूंक कितें म्हूण जड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकलो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा आनी सगळे प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्या शास्त्राचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना ताचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताचे सांगाता एकवटलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणाक ताणें वळखलो तें सांगलें. देवाचें उतर हें.